I would like to know from the Honorable Minister why all these tendering of these vehicles that are being hired division-wise is not being e-tendered. And are these rates that are given to me, have you gone through this? Are these per kilometer rates or what rates are these? Because sir, हे जे rates आसा ते चडशे per kilometer आसा. जी टेंडर आसा ती टेंडर चडशी ई-टेंडरिंग मागीर जावपाक लागली. जी पयलीं टेंडरां काडल्या ती ई-टेंडरिंग जावना, पूण ई-टेंडरिंग जावपाक लागले नंतर ही सगळी आतां ई-टेंडरिंग जाता. आतां आमकां up to 15 lakhs if we required, government can take a decision, because in some cases, for example, water supply, we required a tanks. आणि ते टँक जर जाय आमी ई टेंडरिंग करून 15-20 दीस रावू शकना. त्या वेळार अशा वेळार आमी शॉर्ट टेंडर्स करून ते टँकर जे जाय त्या बाबतीत आमी डिसिजन घेता. Because sir, I would like to ask Honorable Minister a question. Is that what you have just talked about water supply. Now, if you look at the list, go through page 1, go through page 2, go through page some, I think your department has not provided the answers correctly. There's some areas are blank. And most of the cases, if you look at it, you only see Scorpios, Bolero, Sumos being hired. Just now you made a mention about water tankers. I agree, water tankers in case of emergency you may require. But what, if you look at it also, I just want to mention to you, Tiswadi 21 vehicles, Ponda 25 to 30 vehicles, Bardesh 25 vehicles, Salset 46 vehicles, Marmogua 22 vehicles, Bicholi 10 vehicles, Pedne 6 vehicles, Sange 24 vehicles, Kepe 11 vehicles, Sattari 2 vehicles, Darbandora 1 vehicle, Kankona 5 vehicles. Reason I am asking you this question is what is the criteria that is being followed division-wise? Now you look at Sattari Taluka and look at Bicholim Taluka. Sattari area-wise is quite large. Bicholim Taluka also perhaps taking Pali into consideration. What are these vehicles and jeeps being used for? And your total vehicles as of today is over 100 vehicles. More than 100 vehicles are being hired by your department. 205. So 200 means I'm just saying over 100 vehicles, and you're spending more than 5 to 6 crores of rupees annually. So will the Honorable Minister clarify to me first, this is my second supplementary, is what are these vehicles being used for? Who's using these vehicles and why is this specification? You look at your officers going in air-conditioned vehicles. Does the PWD department require so many vehicles and that too air-conditioned Scorpios? And why division-wise? What is the justification criteria division-wise? Because sir, ही जी संकल्पना आसा ती बरीच जुनी. कारण ज्या वेळार एक सर्क्युलर आयलें की खंयचीच गाडयो परचेज करपाक जायना म्हणून तेन्ना हो प्रश्न निर्माण जालो. हाजे पयलीं जी 100-125 व्हेकलां चलतालीं ती एकदम 2007-2010 ह्या वेळार जवळ 450 व्हेकल जाली. आणि 450 व्हेकल 2007-2011 पर्यंत 450 व्हेकल जावप म्हाका सुद्दां खंयचेच दिसलें. एका डिविजन 9 आसा इन सालसेत तालुका वॉटर सप्लायाचे, तातूंत 69 व्हेकल्स म्हाका मेळ्ळी. जेन्ना हांवें फूल स्टडी केली आनी खंय खंय रिक्वायरमेंट जाय हें पळयलें तेन्ना फ्रॉम 69 इट इज रिड्यूस टू 37. आनी फ्रॉम 37 थंय वॉटर टँकर आसा आनी तातूंत ह्याच्यो जीपी आसा कसल्यो लेबर घालून वचपाच्यो फाटल्यान बसून आनी युटिलिटी. आनी त्या शिवाय महिंद्रा त्यो धाकल्यो रिक्षा आयल्या 4 टायरांच्यो त्यो आसा, त्यो जवळ जवळ 14 आसा. 37 मायनस 14 गेले 23 व्हेकल्स आय हॅव ब्रॉट टू द 23 व्हेकल्स. आतां ही जी सिस्टीम आसा ती प्रत्येक कडेन राबोवपाची आवश्यकता आसा. 205 जी 100 व्हेकल्स आसा 205 ती व्हेकलां पयलीं टेंडर काडिल्ली ती मदींच कॅन्सल करपाक मेळना जालें. आनी त्या खातीर कितलींशींच व्हेकलां आतां जेन्ना सोंपता टायम सोंपता तेन्ना आपोआप कमी जातली. आनी आमचोय उद्देश आसा, कारण प्रत्येक कडेन पयलीं कशें आशिल्लें 2000तले आमी गजाल जर केले आमचें बजेट प्रोविजन वॉज जस्ट 50 crores. आज बजेट प्रोविजन इटसेल्फ 400 crores. डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा. फॉर एक्झाम्पल सावड्डे, सांगे, पेडणे किंवा 70 विभाग आसा तांची लेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी 15-20 किलोमिटर. पयलीं त्या भागांत काम जायनाशिल्लें. आतां थंय जर वतलो जाल्यार व्हेकल इज रिक्वायर्ड आनी त्या खातीरूच ते प्रोविजन कांय ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी वॉटर सप्लायांत ते केल्ले आसा. Because my third supplementary, I want to assurance from Honorable Minister.
since the quantum of money, as you are aware, Honorable Leader of Opposition used to always say when we had earlier PWD Minister, is that there is some sort of a management being done and workers, peoples and workers associated with the concerned minister vehicles are put in those specific department. And large amount of hue and cry was there in the House. I just want a simple assurance from Honorable Minister is that as and when, since the total budget required for this particular thing is over 5 to 6 crores of rupees, maybe more also, I don't know, this is what I'm assuming with what information I have got. Will you ensure that those quotation businesses and all are stopped? And whatever many earlier it used to be on quotations, people used to ask quotations, 3 people used to give quotation, a vehicle used to be selected. Honorable Chief Minister is on, he knows what has happened. That's why apparently perhaps some areas are showing reflecting higher number of vehicles. You are aware of all the records. No, I'm just asking a question. Will you set a specific criteria and follow a e-tendering? Once all this over, will you comprehensively tender these vehicles so you get a better rate? Look at the rate that you're getting. Your rate that you're getting, I forgot to mention the main thing, rate you're getting, Honorable Chief Minister's also attention I want to bring, it varies from 9 rupees 40 paisa till 14.59 per kilometer. So there is a total variation, and I don't understand why till date you have not brought about uniformity in the last 1 year, that this is the cut-off rate that at which we will take the vehicles or we will not take the vehicles. How can a rate division-wise vary? Will the Honorable Minister give me assurance that no tender above a specific criteria or specific rate, just because in that division there is no vehicle, you cannot go for any higher methodology or have some different criteria for X division. Somebody is charging 1659, somebody is... ना माझा एक प्रश्न विचारता, तुम्ही म्हाका assurance दिता की हे जावचे ना आणि तुम्ही एक कट ऑफ अमाउंट दवरतले, at what rate PWD will hire the vehicles division wise? सर, आम्ही जे रेट डिसाइड करता ते टुरिझम डिपार्टमेंट आणि आमचे जी नोटिफिकेशन आसा ताजेर आम्ही एस्टिमेट करता. आणि म्हज्या म्हायती प्रमाणे काही डिव्हिजनां जर सोडली जाल्यार इट इज 20% बिलो आसा. ऑल द रेट्स वॉट मॅक्झिमम हायरिंग व्हेकल जे आसा 20% बिलो आसा. आता ताजे सकलूय आनी हाडपा जाय जाल्यार पळोवचें पडटलें. दुसरी गोश्ट जो तो दाखयता ती नॉर्थ सायडीची काही व्हेकल्स पयलीं घेतिल्ली ती 5% एबोव आसा. 20+5 25% एबोव आसा ती आतां नवें टेंडर जातलें तेन्ना आमी कंट्रोल करतले. तिसरी गोष्ट हे फक्त व्हेकल बाबतींत ना, सांगपाक म्हाका वायट दिसता फाटल्या 2007 ते 2011 पर्यंत लेबर म्हणून जे घेतल्या एक कडेन त्याचो जर टोटल अमाउंट म्हणजे टोटल क्वांटिटी ऑफ लेबर जर काडले आसात इट इज मोर दॅन 1200. कितें आतां तांकां काडपाकूय येना, ते काडटा येता आनी दारां बसता, येदर म्हज्या दारां बसता नाजाल्यार ताज्या दारां बसता मुख्यमंत्र्याच्या. सो प्रत्येक जाणान थंय मेळत तशें केलां. आनी आमी आतां सोसायटीचेर घालपा खातीर काल म्हाका बाब गणेश गांवकारान 32 नांवां हाडून दिलीं आनी ते काम करता तांकां त्रास जाला आतां. बिकॉज खरें जे पळय गरज आसा सावड्डे मतदारसंघात सांगे मतदारसंघात थंय काम जे करता तांकांय आमी घालूंक शकना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी त्या खातीर तो एक मोठो सब्जेक्ट आसा. आनी हो येता त्या ह्या फायनान्शियल इयरान डेफिनेटली आमकां जर परमिशन मेळत फायनान्सा कडच्यान की आमच्यो गाडयो आमी घेवपाच्यो, आमकां ह्यो गाडयांची गरजूच ना. डिव्हिजन वायज ज्यो आमच्यो सँक्शन गाडयो जर मेळत आनी आमच्यो सँक्शन गाडयो एट द मोस्ट बॉलेरो, हेच्या मुखार वचना स्कॉर्पियो येवची ना मागीर आनी इनोवा येवची ना. नरेश सावय हायर केल्या गाडयो तातूंत बिचोल एक 10 गाडी आसा पूण बिचोलची एकूय ना. बरें आसा, फुडें घेतलो अशी आशा आसा. पूण एक गजाल म्हाका सभागृहाच्या दुसरी हाडून दिवची दिसता की आयज मिनिस्टर MLAs किंवा कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन हे बाकीचे सगळे इनोवा गाडी वापरता. आतां खंय समजा इनॉग्रेशनाक गेलो, फावंडेशन स्टोनाक गेलो किंवा इतर सायट विजिटाक गेलो जाल्यार जी आसा ते इनोवा गाडी घेवन येता. खंय तरी रेस्ट्रिक्शन आसपाक जाय, सवाय मेळटा म्हणून ते गाडयेचो मेक घेवन वचप ना. पूण गाडी घेता आसतना बाबा तांकां जीप, बॉलेरो नाल्यार अशा प्रकारचो खंयचो तरी मेक तांकां घालून दिवपाक जाय. सवाय येता मेळटा म्हणून फाल्यां जर 10 रुपयान किलोमिटर म्हणून मर्सडीज घेवन येतले तेजें कशें कितें? आदी मातशें हांव ऑब्जेक्शन काडटा. बिचोलेचे जे गाडयो आसा त्यो त्या सायडीच्योच आसा आनी इट इज बिलो 20% बिलो आसा. फॉर एग्जाम्पल आय विल गिव यू दामोदर आर गुरव कारापूर साखळी, आनंद फाट्टे बाणस्तारी, अभय गोम्स कुमारजुवा तिसवाडी, प्रशांत मराठे नानोडा बामवर गोवा,
बाळकृष्ण मराठे, नानोडा मामर गोवा, आनंदी कन्स्ट्रक्शन विर्डी साखळी, आनंदी कन्स्ट्रक्शन विर्डी साखळी, आनंदी कन्स्ट्रक्शन साखळी, सुशांत खोलकार पुणे, संजना एस नादर साखळी, मनोज एम नायक कुणे, एकूच म्हाका दिसता कुणेचे आसा, बाकी जर सोडले आणि इट इज ऑल 20% बिलो, these all vehicles are 20% below. Sri Nilesh Cabral. From the answer, you find that there are three types of tendering. One is a e-tendering, one is a tendering process, and one is a quotation. And if you go to see quotation, one party with 9 vehicles. Now I want to ask the Honorable Minister whether this only one party was asked for quotations or who was asked. Solicitor Cardos, Quadros, no vehicle sir. म्हाका तेका विचारपाक दुसरो क्वेश्चन म्हणजे आसा सर म्हणजे रिलेटेड टू दीस आतां ह्यो गाडयो घेता ते PWD ड्रायव्हर म्हूण कामाक घेतलेले आसा ते कितें करता इतली वर्सां ड्रायव्हर ते आसा तांकां कितें ह्यांच्याय गाडयो चलोवपाक लायता वो हेच्यो गाडयो सेपरेट आनी ड्रायव्हरा मागीर तुमी कितें करता ते रोड रोलर ड्रायव्हर आसा रोड रोलरूच ना PWD जीपीचे ड्रायव्हर कितें करता तेजें म्हाका विचारपाक जाल्लें बिकॉज सर ह्यो ज्यो 9 गाडयो आसा काय 11 त्यो मार्मागोवा तालुक्यांत आसा आणि this particular person is from, I will make an inquiry, but it is below 12 rupees per kilometer. Full inquiry करून हेका दिता कारण हे जे स्पेसिफिक डिव्हिजन आसा ते सिवरेज डिव्हिजन आसा सो सिवरेजाचो प्रॉब्लेम असो आसता की पंप हे सगळ्योच गाडयो आसच्यो ना म्हजे म्हायती प्रमाणे ह्यो रिक्षा आसतल्यो थोड्यो कारण आमकां रिक्षा जाय पडटा पंप घालून म्हजे विचारपाक आशिल्लें कोटेशन मागता एकटे कडेन मागता पडटलें बिकॉज दीज आर ऑल टुगेदर 250 वेर आय विल से I will make an inquiry. ड्रायव्हर सांगता म्हाका तुवें हे ड्रायव्हर मागीर आसा ते कितें करता ड्रायव्हर जे आसा PWD सर आतांच हांवें सांगलां फायनान्स डिपार्टमेंटान जे सर्क्युलर काडिल्लें आसा की अनलेस अँड अनटील तांचे हे केले शिवाय आमचे गाडयो एकूय घेवप ना दुसऱ्यो ज्यो जुन्यो गाडयो आसा त्यो गाडयो मोडीत काडपाक जाय आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी फाटले 4-5 वर्सां कोणीच करूं ना ते करता हांव तेच म्हणटा पण तुम्ही केन्ना पासून करतले आता बाय एक्झाम्पल डिव्हिजन 25 रोड रोलर तुमचो आशिल्लो तो स्क्रॅप केलो न्यू रोड रोलर घेऊन आता ड्रायव्हर चोख जाण आसा ते बेश्टे बसता काम करता सगळे ह्या 4 वर्सां पयलींच्यो गजाली बरोबर आसा तुजे हे सगळे 4 वर्सां पयलीं ज्यो गाडयो 500 गाडयो आशिल्ल्यो दॅट इज ब्रॉट डावन टू 205 इट मे कॅन बी ब्रॉट डावन अनदर 100 आता करचे पडटले हे सगळे आन्सर करून लास्ट तुम्ही मी म्हणटा ते सारकें तुम्ही डावन केले यू हॅव ब्रॉट डावन द व्हेकल्स व्हेरी गुड कितें फाटलें कितें चलतलें व्हेरी बॅड चलतलें तुम्ही केलें पण म्हाका तुमी सांगू ना जे व्हेकल्स जे घेवपाचे जाय PWD रोड रोलर हे ते केन्ना पासून जातलें सर हांवें आतांच उलयलां फायनान्स सर्क्युलर आसा की खंयचीच फायल मूव करपाची ना आनी फायनान्सा मूव केली जाल्यार आमकां मेळना जो पर्यंत फायनान्स सर्क्युलर विथड्रॉ जावन प्रत्येक डिपार्टमेंटाक ह्यो गाडयो मेळना तो पर्यंत तो डिपार्टमेंट फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट घेवचेच पडटा ज्या कडेन जाय थंय आमकां घेवचें पडटा आतां एक्स्ट्रा आसा आय विल मेक अकॉर्डिंग टू मी मार्मागोवा आय से दॅट समथींग इज देर सो आय विल मेक एन इन्क्वायरी ऑफ दीस तुम्ही ड्रायव्हराचो आन्सर करू ना ड्रायव्हराचो आन्सर करू ना ड्रायव्हर कितें करता हांव तुका उत्तर दिता ड्रायव्हर आसा म्हणून हांव रोड रोलर घेवं डिपार्टमेंट कांयच काम आपूण करिना डिपार्टमेंट सगळे कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन काम करून घेता वाय शूड देर बी रोड रोलर ऑफ 40 lakhs ड्रायव्हर आसा तो हळू करून सरप्लस करून दुसरे कडेन धाडुया सगळे कामां कॉन्ट्रॅक्टर आय विल एक्सप्लेन टू यू सर तू अशें म्हणटा हांव एक्सप्लेन करता व्हॉट आय एम सेइंग नाव लेबर्स आर बीन टेकन बाय PWD दोज लेबरर्स आल्सो सिटिंग वेदर स्पेसिफिक वर्क्स आर देर स्मॉल जॉब्स आर देर टू बी टेकन रोलर्स कॅन बी यूज्ड दे हॅव टू यूज देम इट इज रॉंग ते लेबरर घेतल्या पळय ते फावर मारून घेतल्या तातल्या अर्ध्या लोकांक काम लेबर म्हणून काम दितकच मागीर घाम काडटकच धांवत येतले तुमचे कडेन तेन्ना मात लागीं धरूं नाका लायता कामाक तांकां लावपाक जाय सर लावपाक जाय पगार घेता ते गव्हर्नमेंटाचे पगार घेता तेच सांगता लायता म्हणून कामाक पण त्या वेळार तुमचे कडेन आयले की ना कामाक लायले की ना मागीर कोणाची कमर दुखतली कोणाचे पोटान दुखतलें कोणाची तकली कणकणटा आसतली त्या वेळार ते हें करून नाका ते लेबर म्हणून लागल्या ते लेबर म्हणून ताणें काम करूंक जाय हांव लिस्ट पळयतालो PWDचे लेबर म्हणून जे लागल्या पळय ते 90% लोक लेबर काम करचे ना तांकां लायता मरे आतां कामाक Because there is even थोडे PWD इंजिनियरान तेगे सोयऱ्यांची गाडी पासून घातले 41 of clause of तुगेले CPWD ब्रेक केला what you are doing about that specific complaint PWD I will give you there are vehicles are you going to make an inquiry because sir ताणे स्पेसिफिक म्हाका डिव्हिजन दिवचे I will make an inquiry I will give you the inquiry and
ओके प्रश्नकाल सोंपलो.